आमचेर फातयता सोमेसां लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. संपलोल्या अम्ब्रोजिया नजारेत हिचे पासत ही मिसाची भेट आमी भेटयता. त्याच बरोबर मागता एडवर्ड एंथनी ग्रासियस आपलो वाडदीस मनयता. तशेंच मारियान आनी आंद्रेजा काब्राल आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. पोसरेंबाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. रोमान आल्मेदा, रोझाड आल्मेदा, शॉन आल्मेदा, अनालिया आल्मेदा, हॅरटन फेर्नांडीस, सावियो फेर्नांडीस, ब्लांच आल्मेदा, आर्मांदो आल्मेदा, नेल्सन आल्मेदा, पिएदाद गामा. आनी आयज आमच्या आदारी बिस्पाची 2 वर्सां भरतात संस्कारणीची. देवान ताचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. आनी हे पवित्र गोड फावतेपणी समोर उबूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सोरपदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वाद घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा देवा तुजेर विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोड. आमी इतली osoक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाळून चिंतनांनी तशेंच कोज्ञांनी आमी तुका मानूंक सदांच तुजे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून वचचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजियो गिलगालांतले भायर सरले. एलिजान एलिजियोवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जोर्दानाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बराबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जोर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना येर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें आनी उदक धावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें आनी पांय भिजोय नासतना
ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतूच एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वयचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग. एलिजेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणांचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम हांव गोड. म्हाका तुजे सोरशिलो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पडयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजा भोंवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडये आनी तिच्या घोडेस्वरानो. आनी तो ताचे नदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावलीं घेवन तांची 2 अर्दां केलीं. सकला पडलेलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जोर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. सर्वेस्पोराचें उतर. वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काडीज घोट दवरात. म्हणुया, सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काडीज घोट दवरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरणांक येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें भलेपण सर्वेस्पोरा सगळ्या मनशांच्या दोळ्यां मुखार. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काडीज घोट दवरात. मनीस लोचांडां मांडटात तेन्ना तुजे गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करतात तेन्ना तुज्या तंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काडीज घोट दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पोराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पोर कठिनायेन फारीक करतलो. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काडीज घोट दवरात. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवी आसूं. मार्को पोरमणी शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेसून आपल्या 11 शिसांक म्हळें, चोथराय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीत तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसल्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगे देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशान
मोदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी भीक घालतात तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणी कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजूर घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भावां भयणांनो, जें आज आमी आयकलां तें दुबावावीन एश वेनिसडे वो गोबराच्या बुधवारा दीस हें आमी आयकता. पायस प्रॅक्टिसीस ऑफ जूज ते मागीर मुसलमानाच्या भावां भयणांक ती पाळटात. आनी ह्यो पायस प्रॅक्टिसीस मागणें करप, उपास करप आनी आदार दिवप, धर्मदान दिवप, सगळें गुपीत जावं दी. आनी फाटल्या दिसांनी जेजू म्हणटालो, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमचो उजवाड दुसऱ्यांक मेळूं दी. 2 भासांची शिकवण. एक म्हणटा उजवाड दिश्टी पडूं दी, दुसरें गुपीत जावं दी. जेजू कितें सांगूंक सोदता जायत? तुमचो उजवाड दुसऱ्यांक मेळूं दी म्हणटा तेन्ना तुमी जें कितें बरें करतात तें बरें पळोवन दुसरीं भावां भयणां बरें करूंक पावूं. म्हणजे तुमी दुसऱ्यांक उजवाड जाल्यात, तुमच्या जिविताची दुसऱ्यांक देख मेळ्ळ्या. हांगा गुप्ती म्हणटा तेन्ना दोंगी तांची खबर करता, हिपोक्रिट्स. आनी हिपोक्रिट्स म्हणटा तेन्ना ताच्या मनांत आसात फारिझेव आनी शास्त्री, धर्मशास्त्री, स्क्रायब्स एंड द फॅरिझीस. हे ताच्या मनांत आसात. कित्याक ते सगळें घेतात जाल्यार आपणाक मान मेळचे पासत. लोकांक तांकां तकली बागोवंक जाय, लांब आंगावली घालतले, दिश्टी पडटले, लोकांचो सलाम घेतले. हातून आपणाक महिमा कोत्तात, मागणें करतात, लांब मागणी. आनी लोक येता तेन्ना चड करतात, उपासूय घडी करतात आनी आदारूय दितात जायत घडी. पूण हें सगळें लोकांक दाखोवंक, म्हणजे सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. आपणाक ग्लोरी घेतली, आपणाक मान घेतलो, ताणें आपणाक फावो तितलो मान घेतलो, केलां जायत बरें, पूण आपणाक फॉर द सेल्फ ग्लोरी. जेजू आमकां सांगता कितें करतात तें तुमी बरें, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाचे मोहिमेक करात. देवाचे मोहिमेक तर केलें जाल्यार जायत्यो वस्तू तुमच्यो गुपीत आसतल्यो, घडी थोडे फावटी दिश्टी पडटल्यो, उजवाड जातल्यात तुमी. पूण तातूंत तुमची एटिट्यूड आनी इंटेंशन ना तुमकां मान घेवचे पासून. इंटेंशन आसा आनी एटिट्यूड आसा देवाक मोहिमा मेळुनी, बाबा भयणाक आदार मेळुनी, असलें मन घेवन जिवंक जेजुआच्या दिसा आमकां उलो मारता. बेठोनेंग आमी गायन गावुया C1. आमचे 2 हात उबारून पान 28, C1 पेज 28. आमचे 2 हात उबारून सर्वेश्वराक भेटोवया.
म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदाराने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र आदावा सर्वेस्वर मानून घेऊन. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. तांच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजा मनाच्या गरजांक कांयच उणें जावंक दिवं जायना जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमतांव, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव, थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवूत येण्याक ओतरेकतांव. देखून सो देवदूतां आनी साता भोगतां संगाती थांबून आसतना तुजी स्तुती गायतांव. सर्वेस्परा कोरोस पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालच. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud. Soumia, tuce moronami soroktav, ani tu borot Jesu, tuce punorcimon mon देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खालच भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवणी बापा जाणें आयच्या दिसा बिस्पाची संस्कारणी घेतल्या आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतोरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतोरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागतां. अशें बागिमूत आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागिमूत जुजे तिचो पोती बागिमूत दोन दुतांनी सर्फ काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदविदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतलो आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना फुडें कुतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्यांक बलाकी मेळटली. कोमेयांच्या वेळार गायन गावया D8.
दुलोब जेजू मोगाड उदार पान 501 D8 page 51. दुलोब जेजू मोगाड उदार इतो मोगाड इष्टांचो आमचे सोशी दिसरात ताची बोगोरे कोण आसा सोबून प्रिती करतलो आपलो सांगात ताका दिता वाटो देवीक मोगाचो ताची बोगोरे कोण आसा सोबून प्रिती प्रार्थया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजे सवें भावार्थाचो एकवट खुणायता तशें तुजे पवित्र सभेंत एकवट घडून हाडूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. सर्पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गेच्या दलबराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक चलपळटात. आमेन. Sa
भोवभाग्यवंत माई, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या तुवें आमकां जोडून दिलेले स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्त भितर सोर आमी कोरतेल्या म्हूण वास दिता. पदवीदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. तायल्यांचेर जय करूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोबून मोग एक पवित्र मोड तुज्या पुत्रा सवे सासणाचे जिवीत. सदांकाळ आदार दितली माई, आमचे पासत विनोदी कोर. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माये मारेच्या एकाच उतरान गॅलिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाकासरांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तुजे उद्देशी आयकून घे आनी आमकां उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांवाळ, मोतेल्यांक पाव, ताळ्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमचे गोवाय. दिसपट्ट्या गुरजांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालेवन मागता. कश्ट दूख उस्के खोदी वेगळा सोकेस्टा ह्या आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस ह्या उचोणयांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या खोस्टान आमचे मन एकठांवन मोगान आनी सस्मिकायेन सगळें सुसूंक आदार दी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्तू साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आयकून घे. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण आमी मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी प्रमाणे आपापलो बीच विचून काडल्या प्रमाण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ओप भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतली मागणी ओगेपणान मारये उदेशी देवा फुड्यान दवरुया. Marie povicitrata, Lungorvai. Tuja suk dukaco, orso to skol duk tuce, maje dukace tave, tuce vingen marok tuzo, orom tuja suk dukaco. Orso to skol duk tuce, maje dukace tave. भावार्थ्यांचे मागणे. या आदाराचे माई, तूं गिरेस्त तशीच उदार देवाच्या सोदनी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत तूं आमच्या पातकाचे भोगसणे आमचे थारोण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून सुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माई. आतां आमी सर्वय समूह आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तेचे शक्तिवंत शरणा जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मारली कृपेन बोलले सर्वेस्वर शेताय आसा. ओसऱ्यामध्ये तूं सदैव तुजो पूज जेजू.
भाग्यवंतमुरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमेन. आमची पासत विनंती कर देवाची भाग्यवंत माई. क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक. आमी मागता तुजे लागीं आमकां ज्या काळजांत हांव तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सुरवणीचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिड्यावंत पासत मागुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता असोकतायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमची सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमकां तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. मेमोरारे भोव कोनवाडी आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. ह्या आंकवारेची आंकवारी म्हजे माई तुजे चडशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. टी 40 पान 222 T 42 पेज 222.